कोंकणी उलो लंडन फ्लो ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार। हांव वेलेन्सी दिसूजा गांवांत कालांगुटची तुमचे मुखार सादर करता कवितेचें नांव दादोसपण। कविता बरोवपी बाब एंटनी कोरिया पियेकर, सायपे खांदोले बार्देस गोंय। तर आयकात कविता दादोसपण। तुझी कुशलकाय ते दुसऱ्याचे दादोसपण, तुझे सुखी जिवीत ते सगळ्याचे समाधान। आसा त्याच वस्तूंनी कुशलकायेन जियेताय जाल्यार जिविताक कुशलकायेचे दादोसपण मेळटले। चिंतनाचो दोंगर मनात उबारल्यार जोड वचोन जिवीत कोसलोन पडटले। मन आनी खालीस नितोल निवळ दवरल्यार जिविताचे वडे चिरूल तोडीक पावतले। समाजांतल्या वावरांत आपकोशी सगळ्याक आदार केल्यार आपले पोट सोडून सांगात्याक सगळो सहकार दिल्यार समाजांत तूं बरें नांव मेळयतलो। तो समाज तुका आपलो हिरो कसो लेखतलो। जिवीत सोडून वेतले कुडीन अशक्तपण येतले। जिवीत होगडायलोले दुडवांनी परत मेळचे ना। भलायकी बरी आसल्यार दोबरादान जायते मेळूं येता। पेल्याची मना काळजा दादोसपण ग्रेस्त करूया। देव बरें करूं।